म्हादय न्हंयचो विशय न्यायालयांत गेला तेन्नाच्यान आयज मेरेन गोंय सरकारान कितें केलां आनी ह्यान मुखार कितें करपाचें आसात हाची म्हायती दिवपी श्वेतपत्रिका राज्य सरकारान जाहीर करची, जेणे करून खंयच्या सरकारान कितें केलां तें लोकांक कळपा खातीर बरें, अशी मागणी मोगो पक्षाचो मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकारान पणजेन मोगो पक्षाच्या कार्यालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंतल्यान प्रमोद सावंत सरकारा कडेन केल्या. खरें म्हणजे गोंयकारांनी एकठांय जावन म्हादयचें जें उदक कर्नाटक सरकार व्हरता तें बंद जावचें म्हणून प्रत्येकान प्रयत्न करपाची आवश्यकता आसा. भारतीय जनता पक्ष आसूं, काँग्रेस पक्ष आसूं, NCP आसूं, मोगो पक्ष आसूं किंवा इतर जे घटक पक्ष आसा किंवा अपक्ष आसा, ह्या सगळ्यांनी एकठांय जावन जर हो प्रयत्न केलो जाल्यार ताका एक वेगळें वळण मेळटलें अशें दिसता. पूण ताचेर जो सुतोवाच BJP आनी मुख्यमंत्री करतात तें पळोवन खंय तरी उदक मुरता अशें आमकां दिसता. 26 तारखेक कर्नाटकाचे BJPचे सगळे लोक दिल्लीक वता आनी मंत्र्या कडेन मागता की जे नोटिफिकेशन काडपाक जाय तें इमिजिएट काड, आमकां ताची गरज आसा. आनी ताजे एका दिसा भितर काल तें नोटिफिकेशन येता. आनी आमची केस सुप्रीम कोर्टांत आसा, केस हियरींग 2 तारखेक आसा. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की सेंट्रल गव्हर्मेंट जे आसा ते गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक आनी गोंयच्या मंत्र्यांक आयकना, तांकां गोंया विशीं पडिल्लें ना, हाजे वयल्यान सिद्ध जाता. दुसरी गोश्ट, व्हायट पेपर आमी ताका पब्लीश करपाक लायिल्लो तो 1970 ते आज पर्यंत म्हादय खातीर कोणी कोणी कितें केलें आनी कशें केलें हे सगळे विशय घेवन जें उदक तांकां दिलां तें कशें दिलें हेंय तातूंत आसचें. आनी इतलें करून बॅन आसतना थंय प्रोजेक्ट कितें कितें चल्ल्या तेंय त्या व्हायट पेपरान आसचें आनी लोकांक तें कळचें अशें धरून आमी तांकां एक चर्चा करपा खातीर, लोकां मदीं चर्चा करपा खातीर, अवेरनेस लोकां मदीं जावपाक जाय त्या खातीर हो व्हायट पेपर मागिल्लो. पूण आज गव्हर्मेंटान तो नाकारलो. हाजे वयल्यान सिद्ध दिसता की तांकां फक्त ते म्हणटा की आपल्या आवय पेक्षा ती मोठी म्हणून. आमकां दिसना तें दिसतलें जाल्यार ताणें तें काम करपाक जाय, कर्तृत्व सिद्ध करपाक जाय. तें जो पर्यंत तें करना तो पर्यंत आमचो तांचेर विश्वास ना. हांव परत एकदां तांचे कडेन मागतां की ताणें तें स्वता खातीर किंवा BJP खातीर म्हणून घेवचें न्हय, गोंयच्या लोकां खातीर घेवचें. आनी व्हायट पेपर इमिजिएट रायट फ्रॉम 70 टील टुडे कितें कितें गोश्टी जाल्यो आनी थंय काम कितें कितें चालू आसा हें सगळें त्या व्हायट पेपरांत दिवचें. कितें कितें केसीस जाल्यो त्यो सगळ्यो दिवच्यो. कोणी कोणी हेल्प केली, जी लेटरां कर्नाटक सरकाराक किंवा जाणी कोणी हें सगळें बरयलां किंवा दिल्लीक कळयलां तें सगळें त्या व्हायट पेपरान आसचें. हांव डिटेल उलयतां, ताणें तें मनांत धरचें न्हय, कारण हो इश्यू लोकां मदीं वचपाची आवश्यकता आसा, लोकांक कळपाक जाय. नाजाल्यार 20 वर्सांनी जेन्ना सगळें उदक सुकतलें तेन्ना लोकांक एक एक गोश्ट कळत चुकतली आनी तेन्ना खूब उशीर जाला. कारण आज बसून मागीर तें काँग्रेस राज्य आसूं किंवा भारतीय जनता पक्ष आसूं, एक सुद्दां नवें धरण ह्या पक्षांनी मानिल्लें ना. तुम्ही त्या सरकारान मंत्री आसले आनी कर्नाटकाच्या इलेक्शनाच्या टायमार मनोहर पर्रीकारान एक लेटर दिल्लें की आमी तयार आसा तेचेर डिस्कशन करपाक, म्हादयचो प्रश्न भायले भायर सुटावो करपाक. सो हे लेटर दिवप, पयलीं हे लेटर दिवप ही एक चूक कशी तुमकां दिसता? पयली गोश्ट म्हणजे अशीं जी लेटरां कोणी कोणी दिल्या, कारण काल आनी एक सुतोवाच जाला, खंयच्या तरी काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळांतूय अशें लेटर दिल्लें. ही लेटरां जेन्ना दिता तेन्ना त्यो केजी मंत्रिमंडळा कडेन येना. ते एक तर त्या ह्याच्या कॅबिनेट मंत्री कोण आसा ताज्या आनी मुख्यमंत्र्याच्या निदर्शना मार्फत वता. आतां जी लेटरां हांवें दिल्या नॅशनल हायवे किंवा इतर प्रोजेक्ट जे आसा ती हांव आशिल्लो त्या डिपार्टमेंटांतल्यान वता. सो ह्यो ज्यो गोश्टी आसात त्यो आमकां त्या त्या वेळार कळना अनलेस वी गो इन डीप. ना ना आमकां तशें कोणी कांय सांगूं ना, कारण त्या वेळार त्यो कळना. पूण मागीर जेन्ना आतां आमी फायली वाचपाक लागल्यो तेन्ना आमकां एक एक गोश्ट उलगडो जावपाक लागलो.
ते कॅबिनेटाय येतना ही पत्रां जी दिता ती एक तर डिपार्टमेंट प्रोसेस करता. इट इज कॉल्ड एज DO लेटर्स विथ प्रॉपर हिस्ट्री. कळ्ळें ना तेन्ना तो असो मोठे हाणें इशू कोणीच घेवना. 2018 बिगिनींग आनी ताज्या पयलीं हो इशू इल्लो मुखार वचपाक जाय. गोंयचे 3 खासदार आसात, मात म्हादय न्हंय संदर्भात ते कितेंच उलयनात आनी अशेंच ते खासदार वोगी रावल्यार स्पश्ट जातलें की गोंय भाजप सरकाराक आनी खासदारांक केंद्र सरकार म्हत्व दिना अशें ढवळीकार म्हणटा. आमचो युनियन मिनिस्टर थंय आसा, आमचो राज्यसभा खासदार आसा, दुसरे खासदार आसा, त्या शिवाय आमचे मंत्री आसा, वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर आसा, मुख्यमंत्री आसा. तांचे कडेन जर ते जायना आसत जाल्यार तांणी सांगचें लोकांक की आमचें तें आयकना म्हणून. कारण ते कर्नाटकाचे वचून जर 24 तासांत नोटिफिकेशन काडून घेता, व्हाय नॉट आवर पीपल कांट हेल्प गोवा हो प्रश्न येता. आनी ताचें उत्तर येता ते जिल्हा पंचायत निवडणुकेक गोंयच्या लोकांनी तांकां दिवपाची आवश्यकता आसा. कारण दीस इज टू मच. हें बिहायंड कंट्रोल जाल्लें आसा आमच्या. आनी त्या खातीरूच हांव गोंयकारां कडेन मागतां हाजेर भितरल्यान विचार करा, स्मृती जाग्यो करा, गोंयच्यो स्मृती जाग्यो करा आनी हाचेर विचार करा. कारण ही गोश्टी मुखार इल्ल्यो इल्ल्यो आमकां भयंकर त्रासदायक जातल्यो. त्यो जावचे पयलीं आमी कंट्रोल करपाची आवश्यकता आसा. सगळे प्रोजेक्ट बंद करपाची आवश्यकता आसा तांचे. कारण तांकां जवळ जवळ 12.4 TMFC आजून पसून उदक दिल्लें आसा आनी 5 पॉयंट समथींग ते मलप्रमाण डायवर्शन करपाचें आसा. त्या खातीर ते करचे पयलीं ह्यो गोश्टी जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. त्यो जायना. मुख्यमंत्री उलयता पूण काम एकूय जायना. त्या खातीर लोकांनी शेवट रस्त्यार येवचें पडटलें अशें आमकां दिसपाक लागलां. जाल्यार हाचो अर्थ एक जाता की आमचो जो मुख्यमंत्री आनी ताजे जे कॅबिनेट लोक आनी ते आमचे जे युनियन मिनिस्टर राज्यसभा मेंबर आसा पळय ते कमी पडटा आनी तांचे कोणूच सेंट्रला आयकना. हें सिद्ध जाता हाजे वयल्यान. कारण 6 जाण कर्नाटकाचे दिल्लीक वता, 26 तारखेक मिटींग घेता आनी 24 तासांत हें नोटिफिकेशन येता. हाचो अर्थ कितें? हें सगळ्यांक खबर आसा न्ही कितें. आनी ताजो परिणाम गोंयच्या लोकांक 15 वर्सांनी भोगचो पडटलो आनी वॉटर सप्लायाक आतांच आमकां दिसपाक लागतलें. गोंय सरकाराच्या निश्काळजीपणाक लागून म्हादय न्हंयचें उदक कर्नाटक सरकाराक व्हरपा खातीर यश आयलां. त्या खातीर दिवचलचो आदलो आमदार नरेश सावळान गोंय सरकाराचो निशेध केला. प्रमोद सावंत सरकारान फाटल्या सरकाराचेर आरोप करत बसून अर्थ ना. त्या सरकारांतले चडशे आमदार आतां भाजपान प्रमोद सावंताच्या सरकारान आसात हें तांणी नदरेन दवरचें असो सल्लो सावळान दिला. तशेंच घडिल्ल्या इतिहासाचेर भाशणां करचे परस तांणी ताचें सरकार कितें करतलें हें लोकां सामकार जाहीर करचें अशें नरेश सावळ म्हणटा. कोणी कितें केलें, कोणी कितें करपाक जाय आसलें हाचे परस हें सरकार कितें करतलें हें म्हत्वाचें आसा अशें नरेश सावळ म्हणटा. न्हिदलेल्याक उठोवपाक बरो, पूण जो न्हिदेचें सोंग घेता पळय ताका उठोवपाक कठीण. सो तशी परिस्थिती सरकाराची जाल्ली आसा. सरकार फाटल्या सरकाराचेर घालता. आतां फाटल्या सरकारान कितें केलें, कोण खंयच्या सरकारा बरोबर आसलो हेचो विचार ह्या सरकारान न करता आतां फाटल्या सरकारांतले लोक सुद्दां तुमच्या सरकारान आसा. आतां तुमी सगळ्यांक बरोबर घेवन सरकार चलयतात. आयज तुमी एकामेकाचेर घालच्या पेक्षा तुमी जे लोक म्हादय ही आपली आवय म्हणटा, म्हादयच्या नांवाचेर तुमी मोठी मोठी भाशणां ठोकतात आनी सावरपाचो आयज तुमी प्रयत्न करतात. आयज तुमी पेटून उठपाची गरज आसा. आयज सरकारान ही म्हादयची जबाबदारी आपूण घेवन केंद्र सरकारा कडेन तुमचें उतर घालून हो प्रश्न परत एकदा निकालान काडपाची गरज आसा. नाल्यार गोंयच्या लोकांक कळटलें की केंद्रान ह्या सरकाराचें कांयच चलना. खंयच्याच मंत्र्याचे केंद्र सरकारान कोणूच आयकना अशा प्रकारची भावना लोकां मदीं तयार जाता.
लोक आज गोंयचे लोक जर आयज कितें समजोवपाक जर लागले आसत जाल्यार ह्या सरकाराचे केंद्र सरकार कांयच आयकना, म्हणजे हांकां कवडी मोल समजता ते किंवा ताका काडीचें मोल दिना, अशा प्रकारची भावना गोंयच्या लोकां मदीं जाल्ली आसा. आनी आमी चड त्या म्हादयच्या नदी बद्दल आमी चड उलयना, कारण हिंटरलँड ट्युरिजम करपाचे जे सरकार गजाली करता ती जर म्हादय जर गेली जाल्यार कितें तुमच्या हातान उरतलें त्या सरकारान विचार करपाची गरज आसा.